चोल्ला घाटार झालेल्या कारच्या भीषण अपघातात दोघा जाणां जाग्यारच मरण आयिल्लें आसा, तशेंच दोग जाण गंभीर जखमी झालेले आसा। ह्यो जो अपघात आसा ह्यो सेल्फ एक्सिडेंट आसा आनी मेळिल्ली म्हायतीनुसार गोव्याचे मिर्शी सांताक्रूज हांगातली फॅमिली लग्नाच्या खरेदी खातीर बेळगांव हांगासर गेल्ली आनी जेन्ना खरेदी करून परत गोव्याच्या दिशेन येताली तेन्ना चोल्ला घाट जावन जांबळे कडेन जंक्शन जालो आनी अंजुणे डॅमा कडेन पावत आयली तेन्ना उटर्नीचेर ड्रायव्हराचो ताबो सुटलो आनी इको गाडी आसा हेणी सायडीच्या खळगेन वचून तेणी जोरदार धडक दिली आनी हो अपघात इतलो भीषण आसलो की भितर दोग जाणांक जाग्यारच मरण आयिल्लें आसा। हे जे भितर मरण आयिल्लें आसा ही कपल आसा आनी भितर मोहन रामदास वाघमोडे ह्यो गाडी चलयतालो, तशेंच तेजी जी बायल आसा रेणुका मोहन वाघमोडे हेंकां दोगांक मरण आयिल्लें आसा। तशेंच जे अपघातात जखमी जालेले आसा निवृत्ती विठ्ठल वाघमोडे आनी राणीबाई निवृत्ती वाघमोडे ही रावपी हरवळे सांखळे हांगासर ह्या अपघाताक गंभीर जखमी जालेले आसा। जेन्ना ह्यो अपघात जालो तेन्ना रातची 1 वाजून गेल्लेले आनी ह्या काळोखाच्या अपघातात जेन्ना लोकांक हेजी म्हायती कळ्ळी तेन्ना पयलीं 108 तांकां सांखळे हॉस्पिटलांत व्हेले आनी प्राथमीक उपचार करून जी जखमी आसा तांकां जीएमसीन फुडल्या उपचारा खातीर दाखल केलेले आसा। तेंची सुद्दां स्थिती आसा ही गंभीर आसा आनी ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस उपनिरीक्षक प्रथमेश गावस करत आसा। जे दोगांक जाणांक मरण आयिल्लें आसा तेंचेर पोस्टमॉर्टम करपाक तांकां सुद्दां जीएमसीन व्हेलेलें आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास करता आसतनाच आमकां खबर आसतली की 2026 आसा जानेवारीच्यान आतां पर्यंत ह्याच जाग्याचेर एकूण 4 अपघात जालेले आसा आनी ह्यो जो वळण आसा ह्यो डेंजरस आसा, ताका लागून जेन्ना गाडी चलयता तेन्ना लोकांनी हांगासर काळजी घेवपाची गरज आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सांगो।